बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरुसल्या, तुझे दुखीचे आनी खुंतीचे आंगलें काडून उडय. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय नेसून ये. तुका गुटलावंक देवाच्या प्रामाणीकपणाचो मान घाल. सासणांक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मळबा खाल राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रामाणीकपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं नावरूप हें नांव देव तुका सासणांक दितलो. उठ जेरुसल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान अस्तंतेच्यो आनी उदंतेच्यो तुजे पूत धुवो नव्यान एकटवल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान भरल्यांत. तुका सोडून गेल्लीं तेन्ना पांयांनी चलून तीं गेल्लीं आनी दुस्मान तांकां आंबडून व्हरताले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुंवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. देरेक परत आनी सोदां तोखतलें दोंगर कातरून उडोवचें म्हूण आनी जमीन सोपाट करच्याक सगळीं फालकीं भरून हाडची म्हूण देवान फरमायलां. हे परी देवाचे मोहिमेच्या पोरजोळान इस्रायल भिरांती विणे चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमळीत झाडां इस्रायलाक आपली सावळी दितली. कित्याक देव आपली काकळूत आनी प्रमाणीकपण फांकोवन आपले मोहिमेच्या पोरजोळान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या वोंटांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. अनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रडण्या दुखांनी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेतां वेतां दुखा बरीत चल्लीं हातांत घेवन ओमचें बी. येतां येतां गितां गावन आयलीं माथ्यार मारून कणसांचे भरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करतां तितले फावटी खुशालकायेन तें करतां. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकले त्या दिसा थावन तें आयज पर्यंत तें परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यंत हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा.
जेजू क्रिस्ताच्याच काळजान तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेष्ठ तें तुमी सदांच विंचून काडूंक, तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी वळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे पोरी निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सवे उत्पन्न करता त्या प्रमाणीकपणाच्या फळांनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणेक तुमी भरून येतल्यात. देवाचे उतर हे उद्गार. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तिबेर सेजाराचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो राजपाल आसतना, हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना, ताचो भाव फिलीप इथोरिया आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिझानिया आबिलिनियेचो उपराजा आसतना, आनास आनी कायफास परम याज्ञीक आसले तेन्ना जुवावाक जाकारियासाच्या पुताक ओरोन्यान सर्वेस्पराचें उतर पावलें. जोर्दाना लागसार गांवांनी वचून पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटीत तो भोंवलो. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोले आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें: तो ओरोन्यांत आडोतल्याचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें भरोवन येतलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो, वांकडे तिंकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातरांचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.